एक आफ्रिकन मिशनरी तो तांकां शुभ वर्तमान भाशांतर करून शिकयतालो. तो अशें भाशांतर करता आसतना ताका एक शब्द मेळोंक ना. हांव स्वत मानता टू बिलीव. एका त्यांच्या आफ्रिकन भाशेन सोंगाय म्हणटा त्या भाशेन ताका आनीक एक उतर मेळोंक ना. सो तो थंयसरल्या आफ्रिकन मनशाक विचारता, आय थिंक टू बिलीव should be translated to hear with the heart. अशें त्या आफ्रिकन मनशान जबाब दिलो. हांव स्वत मानता एका आफ्रिकानी भाशेन काळजांतान आयकोता व काळजांतान भावार्थ दवरता. टू हियर विथ द हार्ट, the word for I believe.